दिगंबर कामतीन स्वताच्याच तोंडान सांगला की संसोड्याचो प्रश्न हो ताज्या कार्यकाळात सुरू जाला। तो मुख्यमंत्री असताना ताणें वेगवेगळ्यो कंपन्यो हाडटल्यो, मात प्रश्न सुटावो करपाक ताका जमूंक ना अशें म्हणीत विजय सरदेसायान दिगंबर कामतीक प्रत्युत्तर दिलां। दिगंबर कामतीन बेरेस्तारा संसोड्याच्या प्रश्ना वयल्यान पयलीं इतिहास जाणून घेवचो आनी मागीर उलोवचें अशें कोणाचेंच नांव घेयनासतना तोमणो मारिल्लो। त्या विशयाचेर विजयान प्रत्युत्तर दिलें। तशेंच कसल्यो गजाली उलोवच्यो न्हय, कापास्ताद आसा जाल्यार मुखार येवन उलोवचें आनी उक्ती चर्चा करची अशें आव्हान लेगीत विजयान ह्या वेळार केलें। हाचें कारण ताजो मडगांव कडेन संबंध मागीर आयलो आसलो। ताका मडगांवचो बॅकग्रावंड, मडगांवची हिस्ट्री खबर ना, संसड्याची हिस्ट्री खबर ना। जे कोण मडगांव रावपी आसता, मडगांवचे मूळ मडगांवचे आसा, तांकां संसोडो केन्ना तयार जाल्लो, कसो तयार जालो हें सगळें खबर आहा। तें आतांची गजाल न्ही। संसोडो म्हणजे आयज आनी कालचो न्ही तो। हांव दिसता म्हाका आमदार न्ही, हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां हांव नगरसेवक जालो 85 हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां संसोडो म्हणटा तो फामाद, संसोडो म्हणटा आशिल्लो थंय। आनी हांव जेन्ना पळय आमदार जालो आनी मंत्री जालो तेन्ना आमी तो सगळो संसोडो खाली गेल्लो आनी तो PDA कडेन थंय आमी खुबशे हें करून क्लीन अप करून तातूंत थंय डंप करून थंय भरून आमी सगळें सेवींग केल्लें वयल्यान। PDA फिलींग करपाक लाखांनी रुपया येता आशिल्लो तें सेव केल्लें। म्हणजे ते कोण अशें म्हणटा पळय तांकां सारको बॅकग्रावंड कितें उलोवपाक जाय म्हणून उलोवप। संसड्यार आतां पयर हांवें विजीट केल्ली। हांव आतां म्युनिसिपालिटी म्हज्या कंट्रोलांत आसा। नगराध्यक्ष तो आमचो BJPच्या कंट्रोलांत आसा, उपनगराध्यक्ष आमचे। आनी ताका लागून हांवें आतां पर्सनली थंय इंट्रस्ट घाला। आमी पयर वचून इन्स्पेक्शन केलां, लेविन्सन मार्टीन चीफ ऑफिसर सगळे टायम बाउंड प्रोग्राम दिला। फॉर एग्जाम्पल 3 बेलिंग मशिनां चलतालीं, थंय परत इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन लोड वाडून आनी बेलिंग मशिनां 2 घालपाक लागला ड्राय वेस्टाक। इंडस्ट्रियल इस्टेटीक एक शेड घेतिली, ती तशी आशिल्ली, ती कालच्यान पयरच्यान एक बेलिंग मशीन थंय शिफ्ट केलां। 2 दिसां भितर थंय ड्राय वेस्टाचें बेलिंग स्टार्ट जातलें आनी रेमेडिएशन चालू आसा। फेब्रुवारी पर्यंत तें रेमेडिएशन कंप्लीट करता आनी सॉलीड वेस्टाचें जे पळय येता तो ट्रीट करपा खातीर मशिनरी रिपेर करपा खातीर पयर कॉन्ट्रॅक्टर आपयल्लो बेळगांवच्यान, तो आयला। ताकाय सांगलां एक 15 दिसां भितर मशिनरी कितें तें ग्रॅप आनी कितें हें आसा तें रिपेर कर। तें रिपेर केलें जाल्यार सॉलीड वेस्ट आसा तो मातसो जाग्यार पडटा। संसोडो कम्स डायरेक्टली अंडर म्युनिसिपल कावन्सील, हें लक्षांत दवरपाक। हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें टेंडर काडिल्लें फॉर क्लिनींग अप द एंटायर थिंग, प्लांट घालपाक। आनी तो प्लांट घाल्लो थंय आनी हांवें तेन्ना तांकां 7.5 कोटी रुपया रिलीज केल्ले म्युनिसिपालिटीक इन 1 स्ट्रोक। 7.5 कोटी रुपया 7.5 crores वॉज टेंडर वॉज गिवन। आतां तें कित्या खातीर मुखार गेलें ना ताजे फाटल्यान हांव 12 म्हजो टेन्युअर काबार जालो, पूण ताजे फाटल्यान गव्हर्मेंट आयिल्ली ताणें तें मुखार तितलें नेटान व्हेलें नासतलें। दिगंबर कामत कितें म्हणटा, ना कावन्सील आतां म्हजे कडेन आयलें म्हणल्यार कितें इतल्या वर्सां कोणा कडेन आशिल्लें तर तें इतल्या वर्सां दिगंबर कामत नाशिल्लो, रुलिंगान नाशिल्लो। वेन इट कम्स टू द कावन्सील हांव आशिल्लो मरे रुलिंगान। 15 वर्सां जेन्ना हांव आमदार आहा, मोस्ट ऑफ द टायम आय हॅव बीन रुलींग द कावन्सील। सो आतां कितें BJPन तूं गेलो म्हणून सगळें कितें बरें जातलें आनी तुजें कावन्सील करतलें? तुजें कावन्सिलानूच मॅस केल्लें आहा। हें जें मॅस जाल्लें आहा हें कावन्सिलान मॅस केलां। कॉमॅक्स म्हणटा कोणें मॅस केलें? सरकारान केलें काय कावन्सिलान केलें? कॉमॅक्स हाडटना आमदार कोण आशिल्ले? तो पयर थंय तुमचे पिपळा बेडार सांगता आतां आपूण आनी दामू नायक एक जावन सगळें केलें म्हणून। कितें केलें? हें बोर्ड केलें तुमी जें आमकां इनहेरीट करचें पडटा। ताजे खातीर हांवें पर्रीकाराक व्हरून पयलें प्रेस कॉन्फरन्स सोंसड्याच्या डंपान घेतलें टू शो द सिरियसनेस ऑफ द देन गव्हर्मेंट टुवर्ड्स दीस इश्यू एंड रेमेडिएशन बिगेन एंड एवरी gram of remediated inert material has gone into Fatorda, nothing has gone into Madgaon till date. आणि तुका फुडें सांगता तो म्हणटा मडगांवची म्हाका नॉलेज ना म्हणून। आतां मडगांव म्हणल्यार कितें तें? मडगांव म्हणल्यार मोती दोंगर, मडगांव म्हणल्यार फकीरबान, मडगांव म्हणल्यार खारेबान, मडगांव म्हणल्यार गांधी मार्केट, मडगांव म्हणल्यार स्टेशन रोड। कितें तें मडगांव उलयता? रिंग रोड जो इतल्या वर्सां बंद नाशिल्लो, हांव मंत्री आसतना हांवें क्लियर करून तो रिंग रोड केलो। कॉमान वचून कोणाकय चॅक करा। नॉलेज आनी हें तें ताजेर म्हजेर पॉयंट मारनाका। हांव असल्या हाका डिबेटीक ओपन तयार आहा। मडगांवान करुया डिबेट। मडगांव कितें आनी फातोर्डा कितें तें? 15 वर्सां फातोर्डान कितें जालां आनी मडगांवान कितें जालां तें? मुख्यमंत्री आसतना करुया डिबेट, चल।